नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय सरकारान दूध वेवसायिकांक चालना दिवपाक सुदारीत कामधेनू येवजण लायली चालीक. 1 एप्रिल ते जुलय ह्या काळात सरकारान कसलेंच काडूंक ना नवें रीण, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. 28% विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण करिना. पुराय शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या 2025-26 वर्साच्या UDISC प्लस अहवालांतल्यान जाला स्पष्ट. 17 जुलयाक पणजेंतल्या TCPच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची जातली सभा. कलम 39 खाला केल्ले जमनीचें रुपांतर रद्द करपा खातीर घेतल्या लोकांची स्वाक्षरी, सांगले जाणकारांनी. RGP पक्षातलो वाद परतून उक्ताडार. अजय खोलकारान केल्यात परतून आमदार विरेशाचेर गंभीर आरोप. फटींग उलोवपाची विरेशाक जाल्यार संवय, खोलकारान केली टिका. काणकोण चावडी नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरान दाखयल्या उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्याक धरलो धारेर. 7 दिसां भितर प्रश्न लायता तडीक, अधिकाऱ्यांचें आश्वासन. आनी गोंयांत E20 पेट्रोलाचो दुचाकीचेर जावपाक लागला परिणाम. दुचाकी पडपाक लागल्यात बंद, लोकांक बसपाक लागला आर्थीक फटको. आतां खबरो विस्तारान. दूध वेवसायिकांक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुदारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे खाला 20 गायांक अनुदान दितले. खास करून पयल्या 10 गायांक 90% अनुदान आनी उपरांतच्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटले. तशेंच 1 एप्रिल ते जुलय ह्या काळात सरकारान कसलेंच नवें रीण घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयांत आर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें सांगले. ताचे बदलात 10 वर्सां आदीं घेतिल्ले 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर सावंतान सांगले. 1 एप्रिल पासून जुलय पर्यंत जर पळयशात, एक्काय पयशाचे रीण सरकारा खातीर हांवें काडूंक ना. आनी 10 वर्सां पयलीं काडून दवरलेल्या रिणाचे 600 कोटी रुपया ह्या 4 म्हयन्या खातीर भरल्या. म्हणजे हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. तुम्ही डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना, म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय, जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. ना जाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना. आनी म्हणून तो मागीर इल्लो इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान, म्हाका दिसता आतां सुरू करतलो, आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता, जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो. आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात. 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता. आतां थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना, बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता, बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दुधकार भावांनी भयणींक, आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय. हय, तूं डेरी घेता मरे, तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो, एक मोरल बुस्ट दिवपाची गरज आसा. गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आनी म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला. तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आज आमी हे 2 म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता. तुमचें म्हणणें आसलें की इन्सेंटिव्स पयलीं 6 म्हयन्यांनी मेळटाले किंवा ताका मेळोंक एकदां 6 म्हयने 8 म्हयने वताले. म्हाका दिसता ते दर 2 म्हयन्यांनी 10 तारखेक मेळपाक सुरवात जाले. गोंयांतली सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदान शाळांनी फावंडेशन पावंड्यार प्रवेश घेतिल्ल्या सुमार 28% विद्यार्थी 12वी वर्गा मेरेन शिक्षण घेवपाक पावना अशें शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या 2025-26 वर्साच्या UDISC प्लस अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. अहवाला प्रमाण 2025-26 वर्सा शाळेत प्रवेशा सावन उच्च माध्यमिक शिक्षण पुराय करपा मेरेन गोंयांत 71.60% प्रमाण आसा.
हातून 65.5% चले जाल्यार 78.4% चलयांची नोंद आसा. मजगती राष्ट्रीय पावंड्यार शिक्षण घेवपाचे प्रमाण 51.9% आसा. ताच्या तुळेंत गोंयचो 71.7% दर समाधानकारक आसा अशें अहवालांतल्यान दिसून येता. शुक्रारा 17 जुलयाक पणजेंतल्या नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची सभा जातली. हाजीर आशिल्ल्या लोकांची स्वाक्षरी एकठांय करून नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39A रद्द करपा खातीर, तांचे खाला केल्ले जमनीचे रुपांतर रद्द करपा खातीर आनी हेर मागणी करपा खातीर मुखेल नगर नियोजनकाराक दितले अशें देविदास आमोणकर हांणी सांगले. बिरेस्तारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोविंद शिरोडकरूय हाजीर आशिल्ले. सगळ्या पक्षांक आम्ही निवेदन दिले की हे 39 नावाचे जे कलम आसा ते रद्द करा आणि त्याच्या सगळी जितली पण कन्वर्जनां जाल्ली आसा ती परती करा, कारण ताका कांय बेस नासली आणि गैरव्यवहार हितून सगळो दिसून येतालो. जाला कितें की सरकार आयकपाचे मनस्थितीन ना अशें एकंदरीत लक्षात येता. त्या उलट खंय तरी आपल्या हातीन असलेल्या सत्तेचो दुरुपयोग करून, गैरवापर करून दर आठवड्यात ते आता 39 जे नवीन ऑर्डरी काढत आसा, नोटिफाय करत आसा आणि हे आमच्या गोंयच्या एकंदरीत आरोग्याक घातक आसा. आमच्या फुडाराची आमकां चिंता आसा आणि त्या दृश्टीन मागीर आता फुडलो आमचो स्टेप कितें तर आम्ही फाल्यां कायदेशीर रित्या अजूनपर्यंत आम्ही आंदोलन एकदम शिस्तप्रिय रितीन आणि डेमोक्रेटिकलीच आम्ही ते सगळे चलयत आसात आणि त्याचोच एक भाग म्हणून पण आमचो एक रागूय म्हणून आम्ही फाल्यां एक निवेदन घेऊन CDP कडे वचपाचे आसा आणि त्या खातीर आम्ही आवाहन केला सगळ्या पक्षांक, इन्क्लुडिंग भारतीय जनता पार्टी, विरोधी पक्षांतले सगळे जे आसा तांकां त्यांच्यानी येवचे, कारण हो फक्त इनफ इज इनफान जे कोण आसा त्यांच्याच ह्याचो भविष्याचो प्रश्न ना, हो गोंयच्या भविष्याचो प्रश्न आसा आणि तुम्ही सगळे जबाबदार आसा ह्या गोंया खातीर अशें आमी मानता. त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या आमच्या उरल्याक पाठिंबो दिवचो अशें एक आवाहन करपा खातीर म्हणून आजची हे आसा. त्याच्या संबंधीचो जो तपशील आसा म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी 9:55 जमपाचे ठरयला. आम्ही ती सभा सुरू करतले. आरजी पक्षातलो अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयला. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हाचेर पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान गंभीर आरोप केल्यात. फोटिंग उलोवपाची आता विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका खोलकरान केल्या. तशेंच पक्षात एकवट आशिल्ल्याचो दावोय तांणी केलो. फाटले सुमार 3-4 म्हयन्याच्यान आरजी पक्षात अंतर्गत वाद सुरू आसा. पक्षाचे वांगडी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करीत आसात, मात तांचे अजून मेरेन प्रॉब्लेम सुटावे जायना. एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. आता पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान परतून आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. फटींग उलोवप विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका अजयान केली. आरजीपीत एकवट आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्या लोकांबरोबर आमदार भोंवता असो आरोप खोलकरान केला. तो म्हाका सारको ना, चड फोटींग उलोवपाची ताका संवय जाला. तेणी रिप्लाय दिल्ली पळय हेजी पयलीं म्हणटा तेणी तो एक एडमीट करना की तेणी जी मिटींग जी CAC मिटींग अंडर प्रोटेस्ट अटेंड केली. हे तुमी ताका विचारूंक जाय. तुमी हे विचारीच ना. तुमी अंडर प्रोटेस्ट तेणी हे केल्ली आदर लेटरूय तुमकां ते शेअर करता आनी ते अंडर प्रोटेस्टान तेणी थोडे डॉक्युमेंट्स मागलेले. आमी कितें सांगलेले दॅट डॉक्युमेंट्स वॉज रिलेटेड टू अजेंडा ऑफ CAC मिटींग. सो ताका आमी रिमांडर येवन ताका आमी रिप्लाय केला बाबा जेन्ना CAC नेक्स्ट मिटींग आसतलें तेन्ना हेजें डिस्कशन जातलें. सो हेजान ते पार्टीचो कांय संबंदूच ना. आमी ताका रिक्वेस्ट केली तो प्रोटेस्ट आहा तो तुवें काबार करचो. पार्टी फुडें वरपाक तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय? मनोजाचेर डिस्कशन करपाक ना जाल्यार पार्टी फुडें व्हरपाक न्यू प्रेसिडेंट हे करपाक नाजाल्यार जनरल बॉडी तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय? आनी सो तो म्हाका दिसता तो सारको ना. पण तुमचो प्रेसिडेंट विदाउट प्रेसिडेंट पार्टी ना आतां आमचो ऑलरेडी इलेक्शन ड्यू आहा न्हू. सो ते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमचें जातलें.
2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक भाजप सरकाराक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या पक्षांक अलायन्सा खातीर उलो मारला. हे विशीं जेन्ना अजय खोलकराक विचारले तांणी सांगले आरजीपी खंय अलायन्स करपाक तयार आसा. मात सध्या आरजीपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान खरेच येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आरजी अलायन्स करपाक पावतली काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. जीपीसीसीन सध्या उलो मारला अलायन्साक लागून. तेंच्यान सांगलें लेटर कितें दिता म्हणून लेटर पावना तेगे मागीर तुम्ही अलायन्स आमी सांगला पयलींच आमी रेडी आहा म्हणजे आमच्या आदार मीटिंग जाली तेन्ना सांगलें आमी रेडी आहा. आरजी ऍक्टिव्ह कोणाकडे हा तुमकडे नाव म्हणजे एकाकडे गिरीशाकडे आरजी एज अ पार्टी एज ऑर्गनायझेशन एकूच आहा. विएशन फक्त आपलो सेपरेट ग्रुप केला तो तुमी विचारा कित्याक केला. ब्युरो रिपोर्ट कुमंतक टीव्ही. राज्यातल्या पेट्रोल पंपाचेर आयिल्ल्या E20 पेट्रोलाक लागून गाडयांक मार बसपाक लागला. 2023 वर्सा पयलीं घेतिल्ल्या गाडयांक अडचणी येवपाक लागल्यात. E20 पेट्रोल घातले उपरांत दुचाकी मदींच बंद पडटा. ताका लागून लोकांक आतां आर्थीक फटको बसपाक लागला. E20 पेट्रोलाक लागून गाडयांक अडचणी येता अशें गाडयो दुरुस्त करपी मेकॅनिक सांगता. देशभरातल्या पेट्रोल पंपाचेर आतां E20 पेट्रोल आयला. E20 पेट्रोल म्हळ्यार जातून 80% शुद्ध पेट्रोल आनी 20% इथेनॉल मिक्स आसा. प्रदूषण कमी करपा खातीर आनी विदेशांतल्यान जावपी कच्च्या तेलाची आयात कमी करपा खातीर भारत सरकारान हे पेट्रोल बाजारात हाडला. मात हे पेट्रोल आयिल्ल्यान दुचाकींक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. दुचाकी मायलेज कमी दिवपाक लागल्यात. तशेंच परतून परतून दुचाकींच्यो कार्बोरेटर फ्लोट पिन वतात. 2023 वर्सा पयलीं ज्यो गाडयो घेतल्यात म्हळ्यार ज्या गाडयांचे इंजिन BS3 आनी BS4 आसात त्या गाडयांक हे पेट्रोल घातिल्ल्यान अडचणी येवपाक लागल्यात. पेट्रोल घातल्या उपरांत गाडयो मदींच बंद पडपाक लागल्यात. एप्रिल 2023 उपरांत जे गाडयो घेतल्यात त्या गाडयांचे इंजिन BS6 आशिल्ल्यान तांकां ह्यो प्रॉब्लेम जायना अशें दुचाकीचे मेकॅनिक सांगतात. ऐकात. E20 अगर मिश्रित पेट्रोल गाड़ी में मिल रहा है तो गाड़ी चलता है अच्छा? बराबर नहीं चलता है, माइलेज नहीं आता है और कार्बोरेटर खराब होता है उसका. हाँ, फ्लोट पिन जाता है, पेट्रोल लीक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसको. अभी तक कितना प्रॉब्लम आया गाड़ी को? ऐसा बहुत गाड़ी भी आ चुका है. कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो गया, माइलेज कम है और बहुत ऐसा कुछ है. तो उसको क्या सॉल्यूशन देते हैं आप लोग? सोल्यूशन अभी वो पूरा पुराना बाइक है ना, उसको तो वो प्रॉब्लम बहुत है. नया वाला को उतना नहीं है. BS6 को प्रॉब्लम नहीं है? 6 को नहीं है, ओल्ड का ही है. अभी तक जितना प्रॉब्लम आया ओल्ड मॉडल का ही आया है. ये पुराना गाड़ी क्या घर पे ही रखना पड़ेगा अभी? वही तो अब पेट्रोल का अभी कुछ तो ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना. आता E20 खातीर जे मिश्रित पेट्रोल येवपाक लागलेले आसा ताका लागून कांय गाडयांक प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्ले आसा तुमच्याकडे? येवपाक लागलेले मागीर BS4 गाडी आनी BS3 गाडी आहा पळय तांकां मातशे प्रॉब्लेम येवपाक लागले. कित्याक तेंचेर भितर जी रब्बर सिस्टम आसता पळय, रब्बर सिस्टम ती रोखडी मातशी प्रॉब्लेम जावपाक लागला. ते पेट्रोल लिकेज जावपाक लागला, खंयचे पेट्रोल सगळे भायर हे जावपाक लागला. ते खूब प्रॉब्लेम जाता पेट्रोलाक लागून. ते BS6 म्हणून आसता ते इंजिनाक तेका येता? BS6 इंजिनाक तांकां हरशी काय प्रॉब्लेम ना, कित्याक तांकां रब्बर सिस्टम भितर काय ना न्हू. ते कितें जाता ते 4 व्हिलर टायप म्हणजे ते कितें जाता डायरेक्ट पेट्रोल भितर येता. हेंचे भितर BS4 आनी BS3 आहा पळय ते कितें जाता भितर पेट्रोल जमा जाता. भितर ते रब्बर सिस्टम आसता, वाल सिस्टम आसता, ते भितरले मातशे कट सिस्टम पडटा आनी तांकां मागीर पेट्रोल लिकेज जावपाक मागीर त्रास जाता मातशे. म्हणजे ते BS3 BS4 जे आसता तांकां कार्बोरेटर आसता आणि BS6 इंजिन आसता ताका कितें ते इंजेक्टर आसता. ते कितें पेट्रोल तुका डायरेक्ट भितर वयता. ताका बारीक इल्ले सर्क्युलेशन हे बारीक तशें काय ना सिस्टम. ते पेट्रोल डायरेक्ट भितर वयता. तेका लागून त्या गाडयांक चडशे इश्यू ना. फक्त BS4 आनी BS3 मातशे प्रॉब्लेम आहा गाडयांक. म्हणजे ते बारीक वाल सिस्टम आसता, बारीक रब्बर बारीक सिस्टम आसता पळय भितर. कितें गाडी बंद पडटा चडशे पेट्रोल लिकेज जावपा ते भितरल्यान पिड्यार जाता. भितर जे पेट्रोल हे आता पळय रब्बर आसता भितर पळय तांकां कट पडून ते पेट्रोल लिकेज जाता. लिकेज जावंक लागले काय ते कितें जाता पेट्रोल चडशे भायर पडटा आनी पेट्रोल मागीर हे जाता वेस्ट जाता चडशे. म्हणून ते इश्यू फक्त रब्बर भितर पिड्यार जाता म्हणून ते प्रॉब्लेम जाता गाडयांक. थोडे म्हणटा मायलेजूय देंवले म्हणून. मायलेजूय देंवता. मागीर पेट्रोल मायलेज म्हणजे कितें पेट्रोल जशें लिकेज जाल्यार लोकांक दिसता कितें पेट्रोल काबार जाता खाता पूण तशें लिकेज पेट्रोल चड जाता म्हणून ते हे जाता ते. पूण अजून मेरेन कारींक हो प्रॉब्लेम येवंक ना. 2023 वर्सा पयलींच्यो ज्यो कारी आसात तांकां प्रॉब्लेम येवपाक शकता म्हूण कारीचो मेकॅनिक सांगता. कारीचो मेकॅनिक आमच्या बरोबर आसा ताका विचारया की आतां कारींक हो प्रॉब्लेम E25 लागून येवपाक लागिल्लो आसा सध्या राज्यांत. सध्या कितें आनी पेट्रोल येयला कांयच प्रॉब्लेम ना हे गाडयांक. पोरण्या गाडयांकूच प्रॉब्लेम आसा. आमकां ते स्टार्टींग प्रॉब्लेम बी जाता मातशे. पण अजून त्याचा 100% आमचे कडेन तुका आन्सर दिवपाक शकना.
म्हणजे आतां नव्यो गाडयो म्हणजे खंयच्या साल्या उपरांत सगळे येयले ते 2000 म्हाका BS6 येयल्या गाडयो तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हणजे खंयच्या वर्सा उपरांतल्यान म्हणटात BS6 येयल्या म्हाका आतां 24 येयल्या ते दिसता म्हाका 23 दिसता 23 काय 24 कितें येयल्या ते तेजे फुडले गाडयो आनी तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना. फक्त ओल्ड गाडयेकूच प्रॉब्लेम. हय एक गाडयेक कार्बोरेटर ना तांकां इंजेक्टर आसा इंजेक्टर आसा. सो त्या कार्बोरेटर आनी इंजेक्टर आहा तांकां पूण आतां ते सगळे सेन्सराचेर चलता न्ही गाडयो. सो तांकां येवचें ना प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपें पालिकेच्या कामाबाबतीत सध्या प्रश्न उपरासपाक लागल्यात. लोकांच्या मनरिजवणे खातीर आशिल्लो केपें पालिकेच्या भौशीक गार्डनात तात्पुरती कोयराची रास पातळिल्ल्यान लोकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच लोकांच्या भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला. हाका लागून नितळसाण, नियोजन आनी कोयर व्यवस्थापन हाचे नदरेन पालिकेची कार्यक्षमताय कितली आसा हाचेर प्रश्न उपरासतात. पळयता आमी आसा केपें म्युनिसिपल गार्डनाक ते म्युनिसिपल स्क्वेअर जे बाजाराचे मदीं आसा जो केपें बाजार आसा सर्कल आसा ते मदीं आसा आनी तुमी पळयता हांगा जे निवळ केल्ले जे तण काडलेले सरावंडिंगाक ते खंय तरी हे गार्डना मदीं डंप केल्ले आसात. लोकल्सान सांगलें हे खूब दीस जाले हांगा पडोन आसा. तशेंच एक प्लास्टीक ड्रम आसा तो फुटलेलो आसा आनी तेतूं भितर उदक ते घाण जाल्लें आसा आनी खंय तरी तेतून मॉस्किटो ब्रीड जावपाची शक्यता आसा. आनी हे पळयलें तुमी पळोवपाक जे जाग्यार हांगा सांजची भुरगीं येतात, ल्हान भुरगीं येता खेळपा येता आनी ते उदक ते सांठोवन आसा तेतून खंय तरी तयारी जाता आनी हे हांगा जे सांठ करून दवरला जे कचऱ्याचो खंय तरी हांगा जिवाणें कित्याक पावस पडटा आनी जीव जंतू हांगा रावपाक शकता. हेजेर सद्या म्हणटा जी म्युनिसिपालिटी आसा तेणी केपें म्युनिसिपालिटी खंय तरी दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी हे गोश्टीचेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आतां थोडे जी हांगा गणेश उत्सव आसा सद्या काम चालू आसा आनी ती कुपन ड्रॉ जातले. कुपन जे इनॉग्रेशन ते कांय दिसाचेर आसा पूण ह्यो गोश्टी आसा खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे करून जी सरावंडींग आसा जी कोण येता हांगा जे भुरगे चिल्ड्रन पार्क्स जे भुरग्यांक खेळपाक येता सांजची तांकां खंय तरी हे गोश्टीचो खंय तरी अफेक्ट जावंक शकता. ज्यो जळारी ना जाल्यार ती बारीक जीव जे जिवाणी सुद्दां येवपाक शकता जे हांगा करून दवरलेले आसा सांठो. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. म्हापसा पुलीस स्टेशना लागसार खोर्ले वाठारांत अपघात जालो. महाराष्ट्र नोंदणी आशिल्ल्या एका कारीन थळाव्या गाडयेक धपको दिलो. हो धपको बशिल्ल्यान कार फुडें आशिल्ल्या JCBक आदळ्ळी. हाका लागून कारीचें लुकसाण जालां. अपघाताची म्हायती मेळ्ळे उपरांत म्हापसा पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. तो येयलो डिस्टन्स घेवन माणसो व्हडल्यान आवाज येयलो जाल्यार हांव पयलीं जाल्यार हेणी गाडी मारलेली आसा इतल्यान आनी कांय आनी फुडें कशी लागली त्याच्या धपक्या बरोबर ती ताका लागली. केप्यां कुडचड्या भटक्या गोरवांचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच रातच्या वेळार गोरवांक लागून अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. संबंदीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन भटक्या गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. की रस्त्यार गोरवां कितली आसता ती संबंद गोंयभर असतात. आतां हांव केपेंच्याच उलयतां. तिळामळा जंक्शनार सारकी मेन ते जंक्शना कडेन ती आसतात बसून. एक आनी दोन न्ही, हांवें मेळटा 40-50 जाण सुद्दां असतात, बाय सुद्दां असतात. तशेंच केप्यां कळ्ळें. हेजेर कितलेशे व्हिडिओ घातिल्ले, न्यूज केले, आज परत करूचे दिसले. कित्याक काय म्हणल्यार अशे तरेन पळय ती
पयले गोरवां सुद्दां एक गाडयेन मोकून तेजी डेथ जाली आनी लोकांक सुद्दां कितें डेंजर सारकें कित्याक पयर हांव कारवारेच्यान येतालो रातचे 11 एक बैल बशिल्लो म्हाका हांवें तेगे शिंग आपटलें म्हाका सारकें शिंग आपटलें आनी हांव गेलो स्ट्रेट लायट नाशिल्ली थंय मेन कितें ते रस्त्यार बसतात आनी स्ट्रीट लायटूय आसना कळ्ळें तर लोकांचे अशे एक्सिडेंटूय जाता आनी तेंकांय पळय अशे तरेन इंजर्ड जाता ती तेंची डेथ जाता कळ्ळें न्ही तर मागता हांव आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन तेणी खंय कोणा अपॉयंट केला 2 जाणांक ती पेमेंट दिवन 15,000 दिवन ते दिसाचे धांवडायतात पयलीं हांवें ताचेर व्हिडिओ घातिल्लो एक गाय इंजर्ड जाल्ली ताका हांवें ते पावडर मारलो एंटीबायोटीक आनी म्हाका व्हिडिओ घातिल्लो तेन्ना दुसरे दिसान तो मनीस येवन आमुडपा लागलो म्युन्सिपालिटीचो पूण रातचे थंय कांयच जायना तर मागता हांव म्युन्सिपालिटी कडेन की तांकां कितें तरी तुमी परमानंट सोल्युशन काडचो तांकां दवरपाक कित्याक रातचे व्हडली व्हडली मशिनरी येतात ट्रॉलर येतात ते मोगतात कळ्ळें न्ही तेय इंजर्ड जातात अशें जावपाक जायना म्युन्सिपालिटीक सांगता एक रिक्वेस्ट करता तांकां परमानंट रातचे तुमी खंय तरी एक शेटर करात खंय तरी एक शेड बांदात आनी बांदून थंय दवरात कित्याक रातचे 11 12 ती बसून आसता सगळें इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा तुम्ही पळयता की ह्या दिसाक खुबशीं गोरवां रस्त्यार बसलेलीं आसता मेन म्हणल्यार ह्या तिळामळ जंक्शन पोर्टा कडेन आनी केपें बाजारांत तशेंच कुडचड्यार जर काकुमड्डे जर पाणसाय हे एरिये ही गोरवां दिसतात आनी ह्या गोरवां लागून खुबशे अपघात घडटात आनी हांगा रोड जो ओपन मेळ्ळ्यान खंय तरी रातच्यो ह्यो एक्सिडेंट जावपाची घडणुकी चड जातात आनी जे गोरवां आसा तेंचे स्पॉट आसा ते सगळ्याक खबर आसा मेन म्हणल्यार ती हांगा रातची मदीं बसतात आनी एक विका पयलीं एक असोच अपघात जालो कोर्टा कडेन की जी गाडी आशिल्ली गाडयेन एक गायेक धक्को दिलो आनी ती जाग्यारूच थंय मेली आनी ती गाडी परती पडली तशेंच बारीक बारीक किरकोळ अपघात जे बायकान वयतात तशे अपघात जातात पूण हो इश्यू आसता जो स्ट्रे कॅटलाचो वारंवार न्यूजांक हाडटात येता पूण खंय तरी हे गोश्टीचेर सिरियसली कोण इनवॉल्वमेंट दाखयनात आनी हे गोश्टी वारंवार घडत रावतात मेन म्हणल्यार ज्यो पंचायत आसूं जावं म्युन्सिपालिटी एरिया आसूं हे गोश्टीचेर लक्ष ना जाल्यार एक स्ट्रॉंग कायदो करपाची गरज आसा कित्याक ह्या अपघातान मनशाक लुकसाण जाता तशेंच गोरवां बी ह्या अपघाताक एक्सिडेंट जाता आनी तांकां बी दुखापत जाता आनी अशें आतां घडटा की मोस्टली खुबशे गोरवांक एक्सिडेंटाक डेथ जाता हांगा गोमंतक टीव्ही खातीर तिळामळा वयल्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर गोमंतक टीव्हीन खासा रिपोर्ट केल्या उपरांत 24 वरां भितर केप्यां पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत वाडिल्लीं झाडां काडून भौशीक बांदकाम खात्यान सुवात नितळ केल्या इमारतीचे भूत बंगल्यात रूपांतरण काम अर्धवट इमारतीत सोरोप तशेंच विखारी जिवांचे घर जाल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले ह्या रिपोर्टाची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्यान ही सुवात नितळ केल्या पळयात आमी एक न्यूज दिलो आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर आनी म्हाका दिसता आमचो न्यूज व्हायरल जावन 24 वरां सुद्दां अजून जावूं ना आमी मागले सरकारा कडेन PWD डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक PWDच्या अंडर आसा हे पुलीस स्टेशन बिल्डिंगाचें कन्स्ट्रक्शन पळय ते PWDचे अंडर आसा आनीक 6 वर्सां जालीं हें आमची पुलीस स्टेशन शिफ्ट केलां हांगा काम चलता म्हणून आनी हांगा पळय ते सगळे आमी हाडले मिडियाचेर की तुमचे टीव्हीन हाडलेले चॅनलान हाडले गोमंतकान जे आनी हांव आनी अंजलीच उलयले ते हांगा सगळे पळय रानशें जाल्लें सगळें जाल्लें विथीन 24 आवर्स म्हाका दिसता हांगा काम कमेज जालें म्हणजे हो न्यूज आमचो व्हायरल जालो आनी तेजो हो इफेक्ट कळ्ळें न्ही आनी अशे तरेन ही कामां जावपाक जाय कळ्ळें न्यूज हाडलें की टायमपास जालो तुमचोय जालो मिडियाचोय जालो आमचोय जालो जावपाक जायना पूण हांवें सदांच पळयलां हांव जेन्ना खंय कितें आमी पळय व्हिडिओ हाडटा हांव न्यूज हाडटा गव्हर्मेंट इफेक्ट रोखडो येता पूण आज पळय 24 वरां भितर हांगा काम चालू आसा हे पळय JCB आसा हांगा पळय आनी अशे तरेन जावपाक जाय आज हांगा उबी रावल्यात आमी हांगा उबी सुद्दां रावपा नाशिल्ले भंय दिसताली ह्याच जाग्यार पळय सोरोप धरिल्लो कोबरा रेस्क्यू केलो कोण ट्युरिस्टांनी येवन ह्याच जाग्यार हांव उबो आहा थंय आज पळय आमी उबे रावपाक शकतात हें आमचें पुलीस स्टेशन आमची भुरगेपणासान आमी हांगा येतात हांगा गणपती सुद्दां आमी हांगा पुजतात 11 दिसाचो गणपती आसतालो पूण अशी पळय दुर्दशा जाल्ली हेची आज बरें दिसलें की आमचो न्यूज व्हायरल जावन हांगा काम कमेज केलें PWDन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनीक चड करून गोमंतक टीव्हीक आमचो न्यूज व्हायरल केलो म्हणून केपी पुलीस स्टेशन आनी 1-2 दिसां पयलीं आमी हो इश्यू रेज केलो की हांगा जंगल जाला जो कॉम्प्लेक्स आसा तो इनकम्प्लीट जसो एबंडन आसा पूण जे सिच्युएशन सरावंडींग आसा
जी झाडां पेड जी जाल्ली तेजेर खंय तरी जी सायडीक लोक रावता तांकां खंय तरी एक भंय निर्माण जालो. मेन म्हणल्यार जिवाणी जाताली आनी मॉस्किटो ब्रीड निर्माण जाले कित्याक पावस पडटा. आनी जे आमी गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केलो आनी तेजो इम्पॅक्ट 1-2 दिसां भितर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा की केपें PWD बिल्डिंग्स हेणी ताबडतोब 24 वरां भितर JCP रावन हे सगळे सरावंडींग आसा पळय ते निवळ केल्ले आसा. आनी खंय तरी हे आमी जो गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केल्लो तेजी खंय तरी इम्पॅक्ट आमकां दिसून येयला. जे जो सोशल एक्टिविस्ट आनी केपें कंज्युमर फोरमाचो वायस प्रेसिडेंट हेणी दोगांयनी हो इश्यू रेज केल्लो आनी खंय तरी सरकारान PWD डिपार्टमेंटान हेजेर दखल घेतलेली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंयांत कांय दीस उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत फाटले कांय दीस जाले पावसान सुटी काडल्या. 16 ते 22 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम गतीचो पावस पडटलो आनी कांय वाठारांनी ढगाळ वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज